गीत घेवया पेज नंबर 133 I-28 सोगले तुझे ओगमान. सोगले तुझे ओगमान मोगाचो देव बक्षिता सोगल्या तुझ्या वायट्या गुणाचे योगो दिता आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावान भयणो, आमी प्राचीत काळांत आसात आनी प्राचीत काळ आमकां सगल्यांक देवा भितर मागण्यांत वेळ सारूंक आपयता आनी आमी सदांच मागण्यो करतात आनी हे मागण्यो करता आसतना आमी नियाळ करुया आमचे मागणे कसलें काय. आमी तें भावार्थान करतात, आमी तें उक्त्या मनान उक्त्या काळजान देवाक भावार्थान आमी उलो करतात काय ना, वो आमी बिस्तोच उतरां उलोवन बडबड करतात जशें आज शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सगल्यांक शिटकायता ते बरें. तर मोगाच्या भावान भयणो, ही चिंतना मनांत धरून होच प्रश्न आमकां करुया आनी देवा लागीं आमी आमचे मागणे भावार्थान करूंक बळ आनी कृपा मागुया. हे मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना आमी दर एक जाण आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. म्हज्या भावान भयणो, हे पवित्र रितीन फावत हे परीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून अंतरान चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मरे सगल्या दुदान भोगतां आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदेदार देवा, वर्सां वरस दणवणन करून प्राचीत काळ आमी भोगतीन समोरमता. तिचे वरवीं जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणेन ताचो फोड काडूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तो जियेता राजवट चडयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचून सुरवेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबा तावन पडटात आनी बेश्टीन परतून चडनात, बगर वोंप्याक बीन आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी कीड लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजे शीं परतून येना. बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. सगळीं म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता.
म्हजी सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. सबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. सबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. तांच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं ताका निवारता. जांचे काळीज दुखवलां कोंठवलां तांचे सरशे सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचे सर्वेस्पर हात ओडटा. सबाब आपल्या भक्तांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करून नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपल्या मागणें आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदीं तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें: आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस. आनी आमकां ताळण्यांत पण्यो दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, दिसपट्टी आमी आमचो वेळ मागण्यांत चारतात आनी जायते फावटी आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या मागण्याचो फळ आमकां मेळना. कित्याक काय? हाचें कारण जावन आसा आमचो अनभावार्थी स्वभाव. ह्या स्वभावाक लागून आमच्या मागण्याक खोलाय आसना आनी हेंच आमच्या जिवितांत घडोवन येना. जशाक आज जेजू आमकां शुभ वर्तमानांत शिडकायता. ताणें हे विदेशांक पळयल्ले विदेशी जे बडबड करून उतरांच वापरून प्रार्थना करताले, तांची प्रार्थना दुसऱ्यांक आयकूंक ते करताले, पूण तांच्या प्रार्थनांत तांच्या मागण्यांनी ती खोलाय आसूंक ना. देखून आज जेजू आमकां म्हणटा की आमी जेन्ना प्रार्थना करता आसतना तेन्ना आमी भावार्थान आमी आमच्या भितरल्या काळजांतल्यान आमी तें देवाक व्हरपूंक जाय. आनी आयज आमकां जेजू एक सोबीत प्रार्थना शिकयता आनी तें म्हणल्यार आमचे बापा, जें आमी सदांच म्हणटा. आमच्या जिवितांत आमी तें म्हणटा म्हणून तें आमच्या जिवितांत बायहाट जालां आसतलें. पूण आमी एकदां नियाळ करुया की हें आमी म्हणटा तेन्ना आमी भावार्थान म्हणटात काय?
आयज जेजू आमकां हे आमचे बाबा प्रार्थना शिकोवन बाप देवाक बाप म्हणून शिकयता. आनी जेन्ना म्हज्या भावन भयणीनो आमी देवाक बाप म्हणटात तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जातात. आनी तें आमी विश्वासान मानून घेवंक जाय की देव आमचो बाप आनी हांव ताचो भुरगो वो भुरगें हें मानूनच आमी आमच्या काळजांतल्यान आमी ही आमचे बाप्पा बरे भाशेन म्हणूंक पावतले. हे आयच्या प्रार्थन जे शिकयलां जेजून ताका 2 भाग आसात. पयल्या भागांत आमी पळयत जाल्यार आमी जेन्ना आमचे बापाक म्हणटा तेन्ना पयल्या भागांत आमी देवाक वाखाणटात, ताची महिमा आमी वाखाणटात कित्याक तोच जावन आसा स्वर्गींचो राजा आनी तोच जावन आसा ताचीच खुशी आमी ह्या संवसारांत मागतात. आनी दुसऱ्या भागांत आमी आमच्यो गरजो देवा मुखार पवित्रित्वे मुखार आमी दवरतात. जेन्ना आमी म्हणटात आमकां आयज आमकां दिसपटो गिरास दी तेन्ना आमी सर्गीच्या बापाक उगडास करतात. सर्गीचो बाब आमकां सगळेंच दिता. तोच जावन आसा आमकां आमचे दिसपटो गिरास दिता ताचोच तो आमकां दिता. तेच परी आमच्यो पोरण्यो वो आदल्यो गरजोय आमी देवा मुखार मांडटात, ज्यो जावन आसात आमचें चुकीचें भोगसणें, आमच्या पातकांचें भोगसणें. आनी तें आमी आमच्या जेजू वरवीं आमच्या सोम्या जेजू वरवीं आमकां मेळटा. आनी सोम्या जेजून आपल्या मरणा आनी पुनर्जिवना वरवीं आमकां भोगसलेल्यो आसात. आनी तिसरी गरज म्हणल्यार ज्यो फुडाराक आमच्यो गरजो आसात त्यो जावन आसा आमकां वायटांतली निवारूंक आमी पवित्र आत्म्याक उलो करतात. तर मोगाच्या भावान भयणो हें प्रार्थना जें आमी करतात तेन्ना तें आमी आखे पवित्र त्रित्वेक आमी उलो करतात. हें मानून आमी आमच्या काळजांनी घेवंक जाय. तेच परी शेवटाक ह्या आयच्या शुभ वर्तमानांत भोगसण्याचेर जायतो भोगसण्या वयर सांगलोलें आसा. आनी आमकां ह्या प्राचीन काळांत जेजू एक भोगसण्याचीं मनशां जावंक, दुसऱ्यांक भोगसूंक आनी आपणाची चुकी मानून घेवन आमी भोगसणें मागूंक अशें आयज आपयता. तर ह्या प्राचीन काळांत आमी आसतना आमी देवा लागीं मागुया हीच कृपा की आमचो भावार्थ गोड करूंक. आनी आमी जेन्ना हें आमच्या बापा प्रार्थना करता आसतना तें आमी भावार्थान करूंक. तेच परी जेन्ना आमी चुकी करता तेन्ना आमच्यो चुकी मानून घेवन आनी दुसरीं जेन्ना आमकां वायट करता तेन्ना दुसऱ्यांकूय आमी भोगसूंक हीच करपा आमी देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. गीत घेवया पेज नंबर 34 C15 देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भावान भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन
भो दयाल बापा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासांचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दळवण सुरू केल्या. ती आतां जीन बदलच्या कोऱ्या मनान आमी तुका समर्पिता. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशें नवी रचना कशी पासकांची परब समरुंक आमचे कुडीक आनी आत्म्याक घोटाय दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतेदारा आनी सस्नाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंदवण्यो दमावून तुजी चाकरी करूंक निरोबी काळजां भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरीन दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंचलगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचलगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्याची तुझे मरण आमी समरता. तुझे म्हणून जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येद्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या घोडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया, देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां आमचे बापा म्हणूंक शिकयल्लीं आसात. हीच आमच्या सोडवणाराची याज्ञा मनात दवरून ताणें जें शिकयल्लें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमची चुकल्ल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया. पेज नंबर 66, D35. परमेश्वर म्हाका चोरयता. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांच विचार तुजी चळवळा, तुय म्हाका विसोतूं दिताय. दोन उदकां सोरी पावयताय, दोन उदकां सोरी पावयताय. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या ओंड्या वरवीं भावार तीर जाता, बरमोसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्याच उंड्यान तुवें आमकां दादोशी केली. तर जिव्या आनी कोऱ्या ओंड्या जेजू क्रिस्ताक ओदीक आमी बुकेवंक आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दान आमी जिवंक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे तेण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावे म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्मे सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 89 F9. जेजू तुझें नांवूच पुरो. जेजू तुझें नांवूच पुरो. मोजकाचाक दिवंक संतोश करो. तोर कसले दादोसपण बघून तुका देखतोस कसले सूख जाय. तोर कसले दादोसपण बघून तुका देखतोस कसले सूख जाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन बेसांव. जीं कोण दुयेंत आसात तांकां कुडीची, मोनाची, ओतम्याची पेकोणी आनी बरी सावत भलायकी फाव जावच्याक. जीं कोण बुजवण सोदतात तांकां देवान बुजवण दिवची. जीं कोण बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांकां देवान आशिर्वादान भरची. जीं कोण आपल्या काजारचो दीस मनयतात तांकां देवान राखची आनी सांबाळची. जीं प्रवास करतात तांकां देवान बरे भशेन तो प्रवास करूंक मदत करची. ह्यो तुमच्यो गरजो आसात त्यो मनान धरात आनी हो आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो पोरजूळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. उंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. चड करून आमचे भाव साकिस्तां आसलेलो ॲशबर्न लिंडन पेरेरा ताच्या आत्म्या पासत आमी मागया. देवान ताका शांती, सुरकींचें सूख आनी पातकांतली सुटका दिवन ताका इनाम सुरकेचो मेळच्याक. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकणटां Amen. आनी चोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. San Francisco Vera, ora cura, radis samcimoga, las nolia, besangal saiba, nesaramcha. Sambalun amka dopan tuja besangal saiba sharagoicha Sambalun